तुका कृपेचा दोरा आराधन तुका येशू वंदना आराधन तुका रूपान तुली पोनासाई दैविक तुझो मोग वाटोनासाई रूपान तुली पोनासाई दैविक तुझो मोग वाटोनासाई तू आमका नेटोनासाई भावी संगा तुझो दिवनासाई कुर्बीन तू आमका नेटोनासाई भावी संगा तुझो दिवनासाई जेजू मोगाला आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपेचा दोरा आराधन तुका ईसड वंदना आराधन तुका हालेलुया हालेलुया Ergantuka sumia Jesu, Ergantuka sumia Jesu, Aradantuka sumia Jesu, Aradantuka sumia Jesu, Vaibhavtuka sumia Jesu, Stutituka sumia Jesu, Surpartautuka sumia Jesu, Namaskartuka sumia Jesu, Stutituka sumia Jesu, Jai Jaituka sumia Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या पुताकच ताणें आमकां दिलो पळय मोगाचेनो जेजू जावन आसा देवाच्या मोगाचो निशाणी आनी ह्या घडये तसो जेजू आमचे संगता आसा तो जावन आसा त्रिएक देवाचें प्रतिरूप ताणें सांगलां जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला पयस मोगाचेनो जेजू तें देवा बापाची मुखामळ आमकां दिसून येता आनी ह्या घडये त्याच त्रिएका देवाक आमी मान करया त्याच त्रिएका देवाक आमी आराधन करया त्याच त्रिएका देवाक आमी स्तुती करया घावया ये देवा बापा तूं सर्गीच्या ये देवा बापा तूं सर्गीच्या सर्वोपरून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवनी आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून
जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सर्वोडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता तू सर्गीच्या सर्वोडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता तुका आम्ही अर्गां दिता उगळाप दिता स्तुती करता आराधन करता या घडये आमचे संगता तूं आसा या उंड्या रुपये तुझे हसरपण तुवें आमकां दिताय विशेष करून जेसू पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता जायतो लोक तुका पळोवंक आशिल्लो जायतो लोक तुका आपणूंक आशिल्लो जायतो लोक तुजे तावन शिकोवन आयकूंक आशिल्लो जायतो लोक तुजे तावन नवें जिवीत जियोंक आशिल्लो वय मगळा जेसू या घडये ह्या जाग्यार तुजे संगता थोडो वेळ करसूंक आमी आयल्या आमकां तूं आयकताय आमची दुकां तूं पुसताय आमच्या मतींतले आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय आमच्या जिवितांत कितें कश्ट आसा कितें बेजाराय आसा संकश्ट निराशपण आसा सगळें तूं जाणाय सोम्या आनी ह्या घडये आमी दिव्यांनी पडून सगळे आमचे जिवीत तुज्या पांय तळे आमी समर्पण करता आमकां तूं आयक आमची दुकां तूं पूस आमच्या कांदा वयले बारादी कुरीस पयस कर आमचे पिडा शिडा आमचे निराशपण आमचे खंत बेजाराय सोम्या या घडये सगळे तुज्या पांय तळे आमी समर्पिता तूं आमकां आयकताय तूं आमचो मोग करताय तूं आमकां सांबाळताय सदांच आमचे संगत आसाय तूं जावन आसाय इम्मॅन्युएल आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो देव तूं आमचो मोग करचो देव तूं वय सोम्या तुजे संगता ह्या थोडो वेळ आमी तुजे संगता करसूंक आशेता ह्या आमच्या प्रयत्नाक तूं आशिर्वादीत कर आमकां तुजे बेसांव तुजी कृपा सदांच वत म्हूण आमी मागता हे प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी समेस्त आमी बसया कोणाक कुमसार जावंक जाय पाद्रा बायलां हांगासर गेस्ट रुमान ड्रेसिंग रुमान पाद्रा बसा ह्या आराधनाच्या वेळार कोणाक कुमसार जावंक जाय थंयसर तुमी वचयेत आराधना हांगासर कंटिन्यू
सुम्या मुखार आमी आसां ताचेर आमची दिस्ट आमी कंसोवया. आमकां हर एकल्याक तो पळयता, आमकां हर एकल्याक तो पारखिता आनी ह्या घडये आमकां आमी ताचे मुखार समर्पण करता आसतना गायन पंगडा सांगता हें भजन आमी गायता आसतना ती भजनाची उतरां आमची करून घेवया आनी ह्या भजना मुखांतर सोम्याक आमी स्तुती करया, ताचें आराधन करया. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव सोलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजी संगी सोम्या हांव सोलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास तुजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोण आटपी. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो सोम्या आटपी. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे विण ना कोण म्हाका आसरो, तुजे विण नाका म्हाका दुसरो. तुजे विण ना कोण म्हाका आसरो, तुजे विण नाका म्हाका दुसरो. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. वैमुगाच्यानो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत त्याच सोम्याचेर आमी विश्वास दवरलो आनी त्याच विश्वासाक त्याच बावटाक लागून जायतें बरेंपण सोम्यान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केलां. सोम्या मुखार आमी आसां आनी ह्या घडये मौनपणी ताका अर्गां दिवचें, ताची स्तुती करचें प्रयत्न आमी करया. पवित्र पुस्तकांत 10 जाणां कोडकारांक जेजून नितळ केलें गणीत आमी वाचता आनी जेजू तांकां सांगता, तुमकां सोंसून तुमी ह्या साकांक दाखया. आनी वाटेर वेता वेता ते 10 जण कोडकार नितळ जाले, पूण तांचे मदलो एक कोडकार समार्या घारतो, तो मात्र फाटी येता आनी जेजूक अर्गां दिता. वय मनशा सैमांत सबार पोटी आमकां घेवचें आनी स्विकार करच्या वेळार
आमकां देवाची वळख आनी उडास आमी काडूंक जाय म्हणले चिंताप ह्या सुवार्थेच्या ह्या ल्हानशा गणिता मुखांतर आमी समजूंक शकता. आमच्या जिवितांत तेच जेजून तेच देवा बापान जायती बेसावां जायती आशिर्वादां घाल्यात. पण कितले फावटी आमी फाटी येवन तेच जेजूक आमी अर्गां दिवचे प्रयत्न केला हे सवाल आज आमकां आमी विचारची गरज आसा. तर ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसां आसता आमच्या काळीजांनी मौन सोम्या मुखार आमी उक्तें करया. आमची जबाब जावं दी. अर्गांनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या संवसारांत मनीसांत तुवें आमकां रचल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. संस्कारा रुपी तुजी कृपा देणी आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. येवकरिस्त रुपी आमचें आत्मीक पोशण तुवें केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बुकसून पाटी तुज्या गोपांत तुवें हाडिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तूं आमचो मोग करताय देखून अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या पवित्र आत्म्याची मजत तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तूं आमचे संगत आसाय म्हणली बसवणी तुवें केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट दुख तुवें पयस केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या आमी जेजू. दुखीत आसतना पिडेंत आसतना कश्टांत आसतना आमची तुवें भेट केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तूं जावन आसाय आमचो इमॅन्युएल आमचे संगता रावसो देव देखून अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची कुटुंबां आमचे सेसमार आमची मोग करची मनशां तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. संस्कार रुपी विशेष करून आमी विसरल्या बेसांत तुवें आमकां थिरसाण दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या संवसारांत पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक तूं आमकां प्रेरण दिताय देखून अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची मागणी तूं आयकताय देखून अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या गरजांक तूं पावताय देखून अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या बरो वावर व्याप्त करूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या भुरग्या बाळांचेर तुवें बेसांव घाल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. इदोळ मनासर बऱ्या भलायकेचे देणे तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमी मागली सर्व मागणी तूं आयकताय देखून अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या आमी जेजू. तुजे मुखार समर्पिल्ल्या मागण्याक तूं प्रतिफळ दिताय देखून अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. जायते उपकार जायते आशिर्वादा मोगाच्यानो जेजून आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत घाल्यात. ह्या घडये सोम्याक आनी मौनपणी अर्गां दिता आसतना ह्या अर्गां गितां मुखांतर आमकां आमी सोम्याक आराधन करया. ताची स्तुती आमी गावया. ताका अर्गां आमी दिवया. दितलो सोनिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोनिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोनिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हाताक धरून मुझे मॅट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वांटार घासतलो. तुझ्या हाताक धरून मुझे मॅट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वांटार घासतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो. बाप्पा बाप्पा म्हणून तुका उलो मारतलो. बाप्पा बाप्पा म्हणून तुका उलो मारतलो. आनी अर्गां दितलो सोनिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोनिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां
गंदितलो सुमिया कर गंदितलो सगळं मुझी जिणी तुका समर्पितलो सगळं मुझी जिणी तुका समर्पितलो सगळं मुझी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया 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 अर्कांच सोगलाप जसो हालेलुया हालेलुया अर्कांच हालेलुया अर्कांच सोगलाप जसो महिमा जसो स्तुति करता हूँ महिमा देता हूँ हम समेस्ता आमच्या जीवितांत ऐकलाय सर्व बरेपणा खातीर आमच्या एकल्याच्या जीवितांत तुवें दिल्ल्या सर्व आशिर्वादा खातीर कित्याक म्हणून सर आमकां बऱ्या भलायकेन सांबाळले वेलाय सर तुमच्या बरेपणान आशिर्वादान तुवें आमकां भरल्याय बरें जिवीत जिवन तुवें आमकां आदार दिलाय आमच्या कुटुंबांत तुवें आमकां दिल्याय आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत केल्लें सर बरेपणाक आमी तुका अर्गां दिता मंगळा जेसू ह्या आराधना वेळा विशेष करून आमकां आमी तुका समर्पण करता आसतना आमचे जिवीत तुज्या वेसावांनी भरलेलें जावं म्हूण आमी मागता सुमया हालेलुया 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 लुकासो वांचेल अध्याय 4 वळ 31 आनी मुखार उपरांत जेजू कफरनाहूम नांवाच्या गलिलिया शाराक देंवन गेलो थंय तो साबताच्या दिसा ताका शिकोवंक लागलो तो अधिकार असलेल्या मनशां बरी उलयता तें पळोवन ताचे शिकवण आयकले सगळीं ताका विचमीस जाताले त्या सिनागोगांत देंवसार लागलेलो एक मनीस आसलो जेजूक पळयतास ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली नजरेच्या जेजू तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय आमकां नास करूंक आयलाय मो तूं कोण म्हूण हांव जाणा तो देवाचो भाग्यवंत पण जेजून ताका बेसरावन थंड दाम आनी हांव मनशांतावन भायर सर म्हळें तितल्यार देंवसारान समेस्ता मुखार ताका धर्नीक आड घालो आनी ताका कांयच बदा करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो लोक सकट तटक जालो गे एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले कसलीं उतरां ही अधिकारान आनी पदवेन देंवसाराक तो फरमायता आनी ते भायर सर वेतात जेजू विशयांतली खबर भोंवतणीच्या प्रांतांत घासली देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाचेनो सुमया मुखार आमी आसाव देवाचें उतर आमी आयकलें आनी देवाच्या उतराचेर मोठवो नियाळ करचें प्रयत्न आमी करया जेजून एका देंवसार लागलेल्या भुरग्याक गूण करचें घडीत आमी आयकलें आमी लुकासो वांजेल वाचला आनी लुकासो वांजेल वाचता आसतना आमी थोडे संगती आमच्या मतीन दवरून वाचल्यार ह्यो घडितां हो वांजेल आमकां समजूंक इल्लें तरी साध्य जाता आमी लुकाच्या वांजेलांत तो सगळो वांजेल वांटे करचें प्रयत्न केलें जाल्यार आज पयल्या अध्यायाची थोडी वळ एक 4 वळी त्या वांजेलाक प्रस्तावान म्हणले बरे आसात आनी ताच्या उपरांत अध्याय 1 वळ 5 तावन अध्याय 2 वळ 50 आनी 2 म्हणसर चॅप्टर 2 वर्स 52 जेजूच्या बाळपणा विशयांत इन्फेन्सी नॅरेटिव्ह म्हणटा आमी जेजूच्या बाळपणा विशयांत आमकां आयकूंक वा वाचूंक मेळटा आनी ताच्या उपरांत अध्याय 3 वळ 1 तावन अध्याय 4 वळ 13 पर्यंत जेजू ताच्या परगट मिसावाक तयार जाता थंयसर जेजून एका वरे वेंगड सुवातेक वेचें देंवसारान ताका नाटचें असलीं गडितां आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात आनी ताच्या उपरांत अध्याय 4 वळ 14 तावन अध्याय 9 म्हणसर जेजूचें गलिलियाचें मिसाव वा गलिलियांत ताणें केल्लें सगळो वावर आमकां आयकूंक वा वाचूंक मेळटा आनी अध्याय 9 वळ 50 आनी 2 वेळेर थंयसर जेजू आपले दिश्ट जेरुसलेमाक कुशीन गुंडायता आनी आपले पैन जेरुसलेमाक आरंभ करता आनी ह्या मरिफात जेजूचे पैन मुखारसून वेल्लें तें लगभग अध्याय 19 थंयसर म्हणसर जेजूचे पैन मुखारसून वेता आनी ह्या निमाण्या अध्यायांत लगभग ते 4-5 अध्याय जेजून जेरुसलेमाक पावचें आनी ताच्या उपरांत थंयसर जेजून मिसाव वावर करचो आनी निमाणे ताचे कश्ट मरण जिवनपणा विशयांती आमकां वाचूंक मेळचें जावन आसा देखून आयचे सुवार्तेंत
आमी जेजून एका पिडेस्ताक वा देवसार लागलेल्याक गुण करचे ते घडीत आमी आयकल्ले जेजूच्या परगट मिसावाचो आरंभ म्हणले बरी आमकां दिसून येवचे जावन आसा आणि हे गणित वाचता असताना हा गणिता फाटल्यान वा हे मिसांव जेजूचे गलिल्यांत आरंभ जाता असताना कितें सकड घडले म्हणले आमी एक घडी उगडासा काडचे जाल्यार अध्याय 4 थंयसर जेजू योर्दान न्हंय कडेन येवन पावता आणि थंयसर स्नानीक जुवांव स्नान दिवन आसा आणि जेजू थंयसर स्नानीक जुवांव तावन स्नान घेवन तो ताचे गलिलियाचे मिसांव आरंभ करता आणि गलिलियाचे मिसांव आरंभ करता असताना ताणें पयलीं वापरलेली उतरां जावन आसात पातकेजीनी बदला आणि बरे काबार सतमाना कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला ह्या उतरां मरिफात जेजू आपले परगट मिसांव आरंभ करता आणि ते आरंभ केल्लेंस तो पयले येवन पावलो जागो जावन आसा ते सिनागोगांत आणि थंयसर जेजूक थंयसर त्या सिनागोगांत पवित्र पुस्तक वाचूंक दितात आणि सिनागोगांत जेजू पवित्र पुस्तक वाचता आसतना इसाया प्रवादीचो कवळो ताका मेळटा आणि तो वाचून जाल्या उपरांत देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला ही उतरां जेजून वाचून जाल्या उपरांत जे कितें जेजून वाचलें ते म्हजे थंय पूर्ण जालें म्हणल्यार उतरां काल आपणाची शिफारस उलयता आसतना थंयसर आसलो सगळो लोक जेजूक त्या सिनागोगांतावन भायर धांवडावंक पळयता ताका मारूंक पळयता आणि ह्या वेळार जेजू तांचे मदें घातस पाशार जावन मुखार सोन वेता आसतना जेजू काफारनावाक येवन पावलो आता काफारनाव आणि गलिलिया हे दोन जागे इल्ले पयस आसले म्हणयत आमकां लगभग थंयसर एक 20-30 मैलां पयस आसले जागे म्हणून पवित्र पुस्तकाचे जाणारी आमकां सांगतात आणि तशें म्हणटा आसतना जेजू काफारनाक पावले शिकोवन दिता आसतना थंयसर एका भुरग्याक हाडटात व देवसार लागलेलो भुरगो तो आणि त्या भुरग्याक जेजून गुण करचे आयच्या सुवार्तेंत आमी नियाळ करचे घडी जावन आसा आमी चारी वांजेल वाचले जाल्यार आमकां जेजूचे मिसांव आमी एक कॅटेगरायज करियेत एक विभाग करियेत कसले मिसांव जावंक पुरो जेजून गुण करचे मिसांव द हिलिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस जेजून शिकोवन दिवचे मिसांव द टीचिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस जेजून देवाच्या मोगा विशांत देवाच्या बक्षाण्या विशांत हो पारिमुखांत उलोवन लोकांक देवाचो मोग म्हळ्यार कितें बक्षाणे म्हळ्यार कितें म्हळें समजोवचें तसलें मिसांव असलें जेजूचे शिकोवन आमकां कॅटेगरायज करूंक जाता आनी तेच परी जेजूच्या मिसांवाचो एक वांटो जावन आसा जेजून देवसार लागलेल्यांक गुण केल्लें वा आनी एका कुशीन आमी इंग्लिशान सांगचे जाल्यार द मिनिस्ट्री ऑफ एक्झॉर्सिझम म्हणटात एक्झॉर्सिझम सैतानाच्या बळांत असलेल्या वा सैतानाच्या पिडेतान वा असलेल्या बांदपासांत असलेल्या व्यक्तींक जेजून आपल्या उतरांनी गुण केल्लें तें घडीत आयच्या सुवार्तेंत आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार असलेंच घडीत आमी आयकता तो भुरगो थंयसर आसा आनी जेजू थंयसर पावता आसतना जेजूक तो देवसार वळखता आनी निमाणे जेजू ताका सांगता चुप थंड जा आनी ह्या मनशातावन भायर सर आनी ह्या वेळार तो भुरगो तो देवसार त्या भुरग्यातावन पयस वेता आनी ह्या मरेफात त्या भुरग्याक एका रितीन सुटका लाभता पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ही वळी आमी वाचता आसतना सुवार्थ वाचता आसतना आमी आयकले जावंक पुरो त्या देवसारान त्या भुरग्याक धरणीक आड गेलो म्हणटा पवित्र पुस्तकांतली उतरांची त्या भुरग्यान त्या देवसारान त्या भुरग्याक धरणीक आड गेलो आता धरणीक आड गेलो म्हळ्यार कितें धरणीक आड गेलो म्हळ्यार कितें एका उतरान आमी सादारण रितीन अशें वाचता आसतना पेरिफेरल लेवल म्हणटात एक अर्थान आमी अशें समजूं की एकल्याक आड घालचें म्हळ्यार लोटून सकयल घालचें तसलें प्रयत्न वर तो आड पडलो धरणीर आड पडलो म्हणटा आमी अनेका कुशीन इल्ले गुंडायेन समजत आसतना ह्या देवसारान त्या भुरग्याक आड गेलो म्हळ्यार कितें त्या देवसारान त्या भुरग्याक एका रितीन त्या सक्तांच्या मुखार ताच्या जिविताक एका रितीन अगौरव हाडलो म्हणलें अगौरव हाडलें म्हणलें आमी समजूंक शक्यत एका रितीन त्या भुरग्याक ताच्या जिवितांत ताणें उबो रावच्या बदलाक ताका आड गेलो म्हळ्यार एका रितीन त्या व्यक्तीक ताच्या व्यक्तित्वाचे बादाक हाडले म्हणलें आमी समजवेत त्या व्यक्तीक त्या भुरग्याक ताच्या व्यक्तित्वाक एका रितीन अडकळ हाडले प्रयत्न ताणें केलें एका रितीन अनेक रिती समजवेत त्या भुरग्याच्या वाडावळेक तो सैतान एका रितीन अडकळेसो जालो
आणि असल्या अडकळेंत असलेल्या त्या भुरग्याक जेजू आपडटा आणि जेजू गुण करता आणि ह्या मरिफात त्या भुरग्याक नवी सुटका लाभता. वय मोगाच्यानो, आमच्या जिवितांत आमी उगडासा काडली जाल्यार जायते पोटी आमच्या जिवितांत आमी पडलेली गडितां सोंग पुरो. आमच्या जिवितांत साबार पोटी असल्यास सैतानाच्या बळान म्हणले बरी ह्या संवसारांत आमी जायत्या रितीन पडल्या जावंक पुरो आमी पेल्या मुखार पडल्या, जावंक पुरो आमच्या जिवितांत आमी देवा मुखार पडल्या. आमच्या ल्हान व्हड पातकाच्या वडणे मुखांतर साबार पोटी आमच्यात व्यक्तित्वाक आमी एका रितीन बादाक हाडलेली गडितां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायतीं आसात. पण ह्या घडये जेजू आमकां ह्या गडितांतावन कितें संदेश दिवंक येता? मोगाच्यानो, नीज सुटका जाय तर हांवें आनी तुवें जेजू लागीं येवंक जाय. नीज सुटका म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाय जाय तर हांवें जेजू लागीं येवंक जाय. आनी जेन्ना हांव आनी तूं आमच्या उणेपणांतावन उठोवन जेजू लागीं येवचे प्रयत्न करता, तवळ मात्र म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खरी सुटका फावो जाता. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमी आमच्या जिवितांत कुडीच्या रितीच्या वडणेक चडीत रितीन महत्व दिता. कुडीच्या संगतीक आमी चड महत्व दिता, मतीच्या संगतीक आमी चड महत्व दिता आनी ह्या मरिफात आमच्या आत्मीक संगतीक आमी महत्व दिनासतना निमाणे आमच्या जिवितांत आमच्याच जिवितांत आमी पडण्याक कारण जाता. आज जेजू आमकां कितें आपणे दिता? आज आमकां जेजू आमी उबे रावंक जाय. आमी आमकां जेजू मुखार आमी येवंक जाय म्हणले चिंतप आशेता. तो भुरगो त्या जेजू मुखार आयिल्लो आनी त्या घडये जेजू ताका आपडटा. जेजू ताका ताच्या त्या सैतानाच्या बळांतावन तो वेगळें करता आनी ह्या मरिफात त्या व्यक्तीच्या जिविताक गौरव मेळचे बरी करता. त्या भुरग्याच्या जिवितांत ताणें उबें रावचे बरी करता. त्या व्यक्तीच्या वा त्या भुरग्याच्या जिवितांत ताच्या वाडवळी कितें बादाक येनाशें तो करता आनी ह्या मरिफात नीज सुटका त्या भुरग्याक फावो जाता. हे घडी बर आमचे दोळे आमी धांपया. खंयसर आमी पडल्या ह्या घडये आमी उगडासा काडया. आत्मीक रितीन आमी पडल्या गी, कुडेच्या संगतीक लागून आमी पडल्या गी. खंयच्या गडितांनी आमी आमच्या जिवितांत त्या सैतानान आमकां बादाक केला. ह्या घडये आमकां आमी सुम्या मुखार हाडचे प्रयत्न करया. नीज सुटका, नीज सोडवून सुम्या आमकां फावो करता. म्हजे लागीं येया, हांव तुमकां विश्यो दितलो. जेजूनच सांगला, हांव तुमकां सुटका दितलो. म्हजे जुवांक सुलाभ म्हजें वजें हाडो. जर ह्या संवसारी संगतीच्या वज्यांत आमी आसां, संवसारी संगतीच्या अडकळेंत आमी आसां, संवसारी संगतीच्या बांदपासान आमी आसां, मोगाच्यानो ह्या घडये आमकां आमी सुम्या मुखार उबें करचें प्रयत्न करया. तसो सुमी आमकां सुटका दितलो, तसो सुमी आमकां आदार दितलो, तसो सुमी आमकां नीज सोडवून आमी अनुभव करच्याक तसो सुमी आमकां आदार दितलो. ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ, ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ, ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ, ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
अतिशय नाम पापिगे इंतगा नाम श्री येसु नाम अतिशय नाम पापिगे इंतगा नाम पापिगे इंतगा नाम पापिगे इंतगा नाम Sumi amkarami asaw niya gadiye amkan sami taka समर्पण करचे प्रयत्न आम्ही करूया सर्व आम्ही साधे जाता तरदी बिगल्या नव बेरावियेत ह्या घडये आमचे जिवीत सुमी आमकां आमी समर्पण करूया आमच्या दोळे आमी तमता आसतना सुमी आमकां आमच्या बंद पासांतावन उठून फाटी येवंक आशेता सुमी आमच्या बंद पासांतले आमकां सुटोवंक आशेता खंयच्या बंद पासांत आमी आसा मोगाचे न्हू ह्या घडये आमी उगडास करया खंय म्हाका सुमयाची गरज आसा खंयच्या जाग्यार वा खंयच्या संगतींत हांव बंद पासांत पडलां सुमयाक ह्या घडये त्या जाग्याक आमी आपोवणें दिवया तस सुमी ह्या घडये ताची सोडवण आमकां दिता ती सुटका आमकां तो दिता कशें त्या भुरग्याक जेसून सैतानांतल्या त्या बंद पासांतले सुटोवन एक स्वातंत्र्य जिवीत दिलें नवी सुटका नवो संतोष नवो भरोसो दिलो मोगाचे न्हू तसो सुमी म्हाका आनी तुका ह्या घडये तसो संतोष तस सुटका ह्या घडये दिवंक आशेता हांव सुमयाक स्वीकार करूंक तयार आसा खंयच्या जाग्यार सुमी म्हाका गरज आसा ह्या घडये सुमयाक आमी आपण दिवया हे सुमया म्हज्या जिवितांत हे म्हज्या कुडींत हे म्हज्या पिडेशिरेंत हे म्हज्या अस्कत वडल्याच्या जाग्यार सुमया जेजू ह्या बंद पासांत आसा असले सुटका म्हाका गरज आसा नी संतोष नी दादोसकाय म्हज्या जिवितांत गरज आसा सुमया येत म्हज्या काळजांत येत म्हज्या आत्म्यांत येत म्हज्या कुडींत येत म्हज्या कुटुंबांत येत म्हज्या संबंधांत सुमया म्हाका सुटका दी म्हाका संतोष दी म्हाका नवी दादोसकाय दी जावंक पुरो हांव बैल्या कुशीन बैल्या तोंडांत बरो हांसो काणगून भोंवता जावंक पुरो पूण नीज आंतरीक रितीन हांव कश्टून आसा हांव रडोन आसा मोगळा जेजू तूं म्हाका समजताय म्हजे बगणां तूं जाणाय म्हजें काळीज तूं जाणाय म्हजें जिवीत तूं जाणाय सुमया कसल्या बंद पासांत हांव आसा कसल्या कश्टांत आसा कसल्या वडण्यांत आसा म्हूण तूं जाणाय सुमया हांगासर आसच्या आमच्या हर एकल्याच्या भाव भयणीच्या काळजांत जिवितांत कुटुंबांत घरांत सक्कडी कडेन आमी तुका स्वागत करता सुमया तो नी संतोष नी सुटका आमकां तो दी सुमया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया हे सुमया जेजू आमच्या जिवितांत हे सुमया जेजू आमच्या काळजांत हे सुमया जेजू आमच्या मोठेन हे सुमया जेजू आमच्या सगळ्या कुडीच्या विश्वांत हे सुमया जेजू आमच्या घरांत हे सुमया जेजू पती पत्नीच्या संबंधांत हे सुमया जेजू आमच्या पिडेशिरेंत हे सुमया जेजू आमच्या आंतरिकतेन आमी कश्टांत आसतना कसल्या बंद पासांत आमी आसा सुमया त्या संसार रितीच्या बंद पासांत आमी आसा आपलेपणांत हकारांत मसरांतल्या बंद पासांत आमी आसा सुमया आनी ह्या घडये सुमया तुजो आदार तुजो सांगात तुजो येवकार आमच्या जिवितांत आमी आशेता हे सुमया आमकां तूं गुण कर आमकां तूं आपड आनी अमरिफा तुजो संतोष तूं दिताय तो सोडवण तूं दिताय ती दादोसकाय सुमया आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक सुमया ह्या घडये तूं आमकां आशिर्वादीत कर म्हणून मागता हालेलुया 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 जेजू प्रेज द लॉर्ड जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू समाधान तुझे शिवाय
वायटान सपडो रीते जीणे तुझे वीणे तुस मुझे स्वर्गी देणे मुझा जीसू मोगा जीसू जिये मुझा वेकिस्तुये माका तुझा गोपाकली पै मोगान तुझा तोतलून तुंगा मोजा जीसू मोगा जीसू जिये मुझा वेकिस्तुये माका तुझा गोपाकली पै मोगान तुझा रीते जीणे तुझे वीणे तुस मुझे दास सरगी देणे रीते जीणे तुझे वीणे तुस मुझे दास सरगी देणे मगचनो समय मुकारामी आसाव या घडये या पुणशेतांत समय लागी मागोंकू आमचे इरादे आमचे कष्ट आमची खंत बेजाराई सम्याक सांगोंक आमी हांगासर आयल्या आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत जायते उले आसात जायते खंत आसा बेजाराय आसा दूख आसा ह्या घडये सम्या मुखार आमी हाडया आमच्या ते सवां खातीर मागचो वेळ हो मोगाचेनो मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटले बडया तुमकां उक्ते जातले सम्याची चिंतना उतरां या घडये आमच्या मतींत आमी दवरया सासवाच्या कणात तितलो बवार्थ तुमकां आसा जाल्यार या दोंगराक हांगा तावन उठ आनी दर्यांत वचून उबो जा म्हूण सांगल्यार तो तुमचे उतार आयकतो म्हणटा सुमी जर आज हांव आनी तूं या पुणशेतांत आसले आमी सर्वां आमच्या गरजां खातीर आमची विनंती आमची मागणी बवाडतान जर तर सम्या मुखार आमी हाडटा खंडेस जावन त्या बवाडताक लागून आमच्या कलतेपणाक आमच्या मागण्याक लागून सोमी आमकां आशिर्वाद दितलो मोगाच्यानो वय या घडये आमी दाक्षेवचे नाका आमी मागया आमच्या गरजां खातीर आमी मागया आमच्या लागीं मागोंक सांगिल्ल्या खातीर आमी मागया आमची कंत बेजाराय सगळें पयसांच्या खातीर विविध विनवण्यो विधी तेसावां आमी मागता आसतना मौनपणी सम्या मुखार ह्या खातीर ह्या विनंती खातीर आमी विशेष करून मागया आमच्या कुटुंबाचो आमी उगडास काडया आमच्या कुटुंबा देवान आमकां दिल्ली वर्ती काणीक आमच्या कुटुंबांत येदोळ मनासर शांत समाधान संतोष देवान फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया विशेष करून आमच्या कुटुंबांत त्यास जेजूक त्यास मरियेक या घडये आमी स्वागत करया मोगाच्या काना शारांत लग्नाचे घडीत आमी नियाळ करता आसतना थंयसर उणें पडिल्लें भरती केल्लें जेजून आनी मरियेन मात्र आमच्या कुटुंबांत दुसऱ्या कोणाक नाका आज जेजूक आनी मरियेक आमच्या जिवितांत आमी स्थान दिवया आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत तांकां आमी ह्या घडये आमी मोगान स्वागत करया जर आमच्या कुटुंबांत उणेपण आसा राग मोसर द्वेषाचे चिंतनांत आमच्या कुटुंबांत पती पत्नी मध्ये संबंध पातळ जाला या घडये जेजूक आमी आपोवण दिवया ये समय आमच्या कुटुंबांत ये आमची कुटुंबा भाग्यवंत कर पवित्र कर आणि अमरिफात आमच्या बऱ्या कुटुंबा जिवी मुखांतर आमी तुका
साक्षांक सोम्या तो आमकां समेस्तांक आशीर्वादीत कर म्हण आमी मागता. पिडेस्त भाव भयणींचो ह्या घडी आमी उगडास काडया मोगाच्या न्हू. हांगासर आमी आसचे सर्वां जायत्या ल्हान व्हड पिडेन आमी कश्टून आसा वय. असल्या पिडेच्या बांदपासांत आमी आसा जाल्यार ह्या घडये आमची पिडा शिडा सोम्याक ह्या घडये समर्पण आमी करया. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता जो व्यक्ती पिडेंत आयलो, जो व्यक्ती ताका बरें जायचे म्हणून जेजू लागीं मागून आयिल्लो, त्या व्यक्तीक जेजून बरें केलें. ताच्या जिवितांत नवो संतोष नवो बरवसो ताका दिलो. वय मोगाचेनो, जर तर ह्या संवसारांतल्या वखद खंयचेय धाकटे पिड्या शिडा गुण करूंक शकना तर खरो वयज ह्या घडी आमचे समोर आसा. खरो वयज आमचे समोर आसा. तो आमची पिडा गुण करूंक शकता, तो आमची दुखां पुसूंक शकता. ह्या घडये बावडतान आमी मागया सोम्या आमच्या पिडेंतल्या बांदपासांत ह्या घडये तावन आमी आसा सोम्या त्या बांदपासांतल्या आमकां सुटका दी. जायत्या लोकांनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. विशेश करून देशपाक आसतलेलो म्हणल्यार एकली स्त्री कॅन्सर पिडेंत आसा, किमोथेरपी ट्रिटमेंट काडून आसा. मोगाचेनो ह्या आमच्या भयणीक सोमी ताचे स्पर्श दिवन दी. आनी एक मानेस ताची सर्जरी जाल्ली आसा पूण तसो गाय आनीक गूण जातेत ना वय. ह्या आमच्या भावा खातीर विशेष करून आमी ह्या घडी आमी मागया. प्रिसिला म्हणली एकली स्त्री, तिका उगडासाची सखत वणी जाल्या. मोगाचेनो ह्या तेसावा खातीर संगतास एका चलये खातीर मागोवंक सांगलें आसा. त्या चलयेक विशेष तिचें भें आसा. तांच्या भियाच्या वातावरणांत ती आसा. हर एकाक ती भियेता. त्या स्त्रियेक त्या चलयेक तिच्या जिवितांत त्या भियाच्या वातावरणांत हांव त्या भेंत हांव तांणी पयस रावच्याक आनी बरें धैर्यादीक चली तांणी जावच्याक सोमी तिका आशिर्वादीत करून दी. एक स्त्रीयेन तिच्या खातीर विशेष करून मागोवंक सांगला. तिका स्कॅन करूंक सांगिल्लें आसा. डाक्टरान दोन स्कॅन जाले आनी 2 स्कॅन जावंक आसात. कितेंच पिडेशिडा मेळनाशें, कितेंच उणेपण जायनाशें. सोम्या तिका आशिर्वादीत कर. आत्मीक गटायेन तांकां बर म्हूण मागता आसतना सोम्या जेजू आमची ल्हानवड पिडा ह्या घडी आमी तुजे मुखार आसा. ह्या पिडे खातीर ह्या पिडे तावन आमकां सुटका दी म्हूण ह्या घडी आमी मागता सोम्या. आमच्या भुरग्या बाळांचो ह्या घडी आमी उगडास काडटा. आमच्या भुरग्या बाळांक तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना वगळा जेजू आमच्या भुरग्या बाळांचे शिकापो तांचो फुडार सोम्या तुज्या पांये तळे आमी समर्पण करता. येदोळ म्हणसर तुवें तांकां सांबाळून वेलाय. तांच्या जिवितांत संतोश दादोसकाय तुवें सदांच दिल्ले आसाय. वायटांत उगडातां तुवें तांकां राखून वेला आसता. मोगळा जेजू ह्या घडी सर्व आमच्या भुरग्या बाळांक तुज्या पांये तळे समर्पित आसतना तांचो फुडार बरो जावं दी. तांचे जिवी संतोशाचें दादोसकायेन भरलेलें जावं दी म्हूण आमी मागता. संवसारांतल्या युवा जाणां खातीर ह्या घडी आमी मागता सोम्या. जायती युवा जाणां तांच्या शिकपाच्या वाटेर आसात. थोडी कामाच्या सोदनेर आसात. थोडी बऱ्या संगतीच्या सैरिकेच्या सोदनेर आसात. मोगळा जेजू ह्या सर्व युवा जाणांक आनी तांच्या तेसावांचो ह्या घडी आमी उगडास काडटा आसतना मोगळा जेजू ह्या युवा जाणांक तुजे आशिर्वादीत तूं कर. तांच्या मुखल्या जिवितांत तांच्या गरजांक तो पाव म्हूण आमी मागता. प्रत्येक करून ह्या संवसाराच्या वटणेंत हांव ते बली जाल्ल्या सर्व युवा जाणांक तुज्या पांये तळी समर्पण करता आसतना त्या पातकाच्या वटणेंत हांव नापसंतीच्या जिविताच्या वटणेंत सोम्या तो तांकां पाटी हाड. नवी सुटका तांकां दी म्हूण मागता. संगतास आमचे इतर गरजा सोम्या मुखार मौनपणी आमी हाडया. कंत बेजाराय आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आसा. जावंक पुरो विविध समस्या आमच्या जिवितांत आसात. आर्थीक रितीच्या समस्यान जायती कुटुंबां कुसटून आसात. मोगळा जेजू ह्या आमच्या लौकीक गरजेक तूं पाव म्हूण आमी मागता. जायते जाग्याचे समस्या आसात जावंक पुरो. मोगळा जेजू असल्या समस्यांतल्यान आमकां परिहार दी, सुटका दी. जायते तेसावा आमचे इतर सोम्या मुखार आमी हाडया. जेजूच्या नावान बापा
या पूर्ण शेतांत हांगासर बांदपाच्या वावरार आमी जाला आसता मगळा जेजू हो सगळो वावर तुज्या पांय तळे मी समर्पण करता या फिरगजीन सेवा दिवच्या फिरगज ह्या जाकाक विगाराक सहायकाक आनी या फिरगजींत या बांदपा समितींत वावर करच्या सर्वांक हांगासर वावराडी जावन वावर करच्या सर्वांक तो आशिर्वादीत कर विशेष करून या सगळ्या वावराचो सुंकाणांती धरिल्ल्या फिरगज ह्या जाकाक तो आशिर्वादीत दी सांगात असं जायत्या बऱ्या मनाच्या मनशात हांव बरो संगत पण मेळ्ळा अशें बरी कुमोक मेळ्ळा अशें आनी आमरी फात या देवळाची दुरस्ती बेगीनच जावन तसं देवळांत सोमी आमी तुका अर्गान दिवंक दान करूंक आमकां तो आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हांव सोम्याची आशिर्वादा घेवंक आमी आयती जावया विचित्र सक्रमेंताका तुझ्या कश्टां सोगडांस तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरक तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो चेता निराश करताय सासनाच्या सासना
मुखार भोवंक मेळना भोव परब्या रितीन सुमयाचें आराधन आमी केलें आयच्या नव्यानाच्या मीस भेटोवंक आमी आयतीं जावया तुमकां ह्या भक्तीपणाक स्वागत आयचे भक्तीपण चलोवंक हांगासर आयिल्लो पाद्रा फादर रोशन डिकुना वैशी असो डिरेक्टर तशेंच आमकां कुमसराक तयार करूंक पाद्रा बसा फादर फ्रेडरीक रॉड्रिगस ताका ब्रदर जुनिफर म्हणटात जायते बूक ताणें बरयल्यात हर एका मंगळार ते हांगासर आसतले हांगासर आमी कुमसराक वेवस्था करतले हांव देखून तुमी 10 वरार हांगासर येवचें 10 वरार आयिल्ल्या वेळार हांगासर तुमी मौन मागणें करियेत आनी तुमकां कुमसा जावंक अवकाश आसा आराधन जाता म्हणसर पाद्रा कुमसार आयकता ताच्या उपरांत मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवचें आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समाजात अर्घा मिसां दिल्यांत आयरीन मिनेजेस सान पावल वडो एग्नेस लसरादो आनी कुटाम बिजय 15th वेडिंग एनिवर्सरीच्या दिसा आपल्या 15 वर्सां काजर जिविता खातीर अर्घान दितात जॅस्मीन आनी रोनाल्ड डिसोजा देरेबेल जॅस्मीन आमचे सिंगर हर एका मंगळार आमकां ते सिंगिंगाक कुमो करता गायनाक कुमो करता तांचेर आमी देवाची बेसांव मागता हांव तशेंच अर्घा मिसां दिल्यान प्रिया मेटिल्डा सल्टाना लुड्स वाडो सेरावो फॅमिली सान जोकीम वाडो अरुण अल्मेडा सान बस्त्या वाडो वलेरियन मिनेजस आनी कुटाम वामांजेरू सिरिल सान तेरेस जेजूचे ल्हानपूल वाडो जोझफ एम डिसोजा जत्म्या मिसिला रोजी डिसोजा मदर तेरेजा वाडो सिल्वेस्टर पियाद वास हांच्या आत्म्याक मिसिला आयरीन मिनेजे सान पावल वाडो लियो आनी एंजेलिन पाशन हांच्या आत्म्याक मिसिला विना लोबो उर्वा घरच्या आल्मा बसोन मिसां दिल्यान रोजी डिसोजा मदर तेरेजा वाडो रोनाल्ड आनी एग्नेस तावरो सेंट एग्नेस वाडो हेलेन रेगो होली ट्रिनिटी वाडो तशेंच अर्गा मिस्तेला हे भक्तीक बेंदूर ह्या सत्य सम बसोत आमी मागया आज हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या योजना खातीर मागोवंक उडास दवरा आमच्या इगर्ज नवीकरणाच्या कामाक आमी हात घाला सगळें काम बऱ्या रितीन मुखार वचूं दी आशिल्ल्या शेवटा पळोवन दी म्हणून मागोवंक तुमचे लागीं उपकार मागता उबी रावया प्रवेश गीत गावया मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या गरजां खातीर आमी मौनपणी मागया बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं सालोरेसाचे मजतीन देवान आमची मागणी आयकल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिवच्याक आनी आमची प्रार्थना विनवण्यो ताका भेटोवच्याक या पुणशेतांत एकूटांत सावन आमी संगता जमल्या ह्या संवसारांत आमी हर एकले वावराडी देवान आमकां हर एकल्याक एक मिसांव दिवन धाडला आनी मिसांव आमी करूंक जाय आमच्या जबाबदारेक आमी बद्द रावंक जाय म्हणले चिंताप आयच्या सुवार्ते रिफात जेजू आमचे मुखार दवरता हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना देवान आमकां दिल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया जें कितें आमी आसांव हे सगळे देवाची खाणीक म्हणलें आमी स्विकार करूंक जाय आनी सांगतास सोम्यान आमकां दिल्ल्या बऱ्यापणा खातीर ताका अर्गां दिता आसतना जे कितें जबाबदारी जे कितें वावर आमकां ह्या संवसारांत दिला तो वावर आमी बऱ्यान करच्या की सोम्याची मजत ह्या योकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर आमी मागून घेवया हे मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकाची दोखदर सोम्या लागची बक्षाने मागया
पदकाची दुख धरून संगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटोवन सलोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यां समोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सांपावलून तिताक बरयल्या पत्रांतले वाचप भोव मोगाच्या भावा पूण तूं खरे शिकवणेक कितें ताळ पडटा ते मात्र शिकय जाणटे दादले संयमी गनादीक आनी शाणे तशेंच बावडटांत मोगांत आनी सोंसणिकायेंत तिरासणेचे जायजे म्हणून बोध सांग तेच परी जाणट्यो स्त्रियो धार्मिकांक सहजल्या साल समकणीच्यो जायजे पेल्याच्यो मान करतेल्यो कबराळ्यो वा पिवण्याक लबदाल्ल्यो जायनाये बगर आपल्या बरे देखीन तरणाट्या बायलांक ती मेल फांगत जावं अशें तरणाट्या बायलांनी आपल्या दादल्याचो आनी भुरग्यांचो मोग करीशें आनी तशेंच ती माणसुगेची निस्कळ घरदार सांबाळटली आनी दादल्यांक कालती जायशी तांकां ती शिकोवं हाचे वरवीं देवाच्या सुवार्थेक बिलकुल अपमान जावचो ना युवकांक सर संगतींनी अळतमीत सांबाळूंक तूं उमेद दी बरें करच्यांत सगळ्या वाटांनी तुमचो तांकां एक मेल फांगत जा सुखी रहीत शिकवण विवरांत गन आनी नाजूक वा आक्षेप नातलेलीं उतरां तुवें वापरलेल्यान खंयच्याच विरोध्याक आमचे विशयंत वायट उलोवंक वा कोडी काडूंक इडे मेळचें ना अशें तांचे विरोधपण तांचे सलजें कारण जातलें सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जिवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या
आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवंक रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाक ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटून दिलो. सर कोठेपणांतली आमकां सोडोवच्या खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरच्या खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. न्याय नीतीन प्रीतुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. न्याय नीतीन प्रीतुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. किन्नरी हाती घेवन गीतां गाया, वीणे वाजो मधुर संगीत करा. तुतुरी कोम फुको सर्वेस पौराया जैत मागा. न्याय नीतीन प्रीतुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. दर्यो आनी तांतू आसा तेस, भूमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावो. नयो उल्हासान ताळयो पेटो, पर्वत संतोषान उडो नासो. न्याय नीतीन प्रीतुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. न्याय नीतीन प्रीतुमेची झडती करूंक सोमी येतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा म्हणटा सोमी. कवळ म्हजो बाप तासो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जेजू धर्मदूता लागीं म्हणालो, तुमच्या मदल्या एकल्यान जो तांबडोंक वा बकऱ्यांक सरोंक म्हणून एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामांत फाटी येतच वेगी वस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें म्हणच्या बदलाक वस म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडोवंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हणून तो म्हणटा न्हय. आपणे फरमायल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडता. तशेंच तुमकां फरमायल्लें सक्कड कर्ण जातस तुमी म्हणा जाय, कितें म्हळ्यार आमी साकर आनी आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी वावराडी आनी आमी कितें करी जाय तें मात्र आमी केलां. मगाच्या इश्टान आयची सुवार्ता आमी आयकली आनी सुवार्ता नियाळ करता आसतना हाच्या फाटल्यान चिंताप कितें जेजू सांगूंक आशेता म्हणलें आमी मोठ्या रितीन समजोवचें प्रयत्न करया. जेजूच्या काळार हर एका दनयाच्या हाताखाल
जायते वावराडी काम करताले. वावराडी म्हणटा आसतना आमी आमच्या काळाचे वावराडी कशे आसा तो आमच्या घरांत कामात आसूंक पुरो वा इतर वावरार जावन काम करतात आसूंक पुरो तसले परिस्थितींत न्ही. बगार जेजूच्या काळाची स्थिती दुसरी. त्या वावराड्यांक व्हडलो पाग म्हूण नातलो आनी त्या वावराड्यांक तांचे सगळें जिवीतच त्या दनया खातीर तांणी समर्पण करूंक आसलें. यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द मास्टर म्हणटात. म्हळ्यार तुजें संपूर्ण अस्तित्वत तुज्या दनया वयर होंदोन आसा. देखून जर तर धनी संतोष पावता तवळ साकोरी संतोष पावता. धनी रडता तवळ साकोरी रडता. धनी काल्याक रडता म्हणून साकराक कळीत ना जाल्यार साकर रडतालो काय. कित्याक म्हळ्यार त्या धनयाच्या वयर हो साकर संपूर्ण रितीत अवलंबीत आसलो. आनी ह्या वावराड्यांचो प्रमुख दोन वावर त्या घरांत वा खंयसर तांणी वावर करतात. थंयसर दोन तांचे प्रमुख वावर आसले. एक तांणी तोटांत वा तांणी कितें जोत आंबडोंक दिला वा शेळयांक सोरोंक धाडला वा तोटांत काम आसा तें एक काम. ताच्या उपरांत घरा आयल्या उपरांत धनयाक रांदून वाडोवंक आसचें तें दोन काम. देखून ही दोन कामां हर एका वावराड्यान ताणें संपूर्ण रितीन करूंक आसली आनी हें प्रामुख्यता त्या वावराड्यान ह्या दोन कामांक दिवंक आसली. देखून आयच्या सुवार्थेंत आमी पळोवंक गेले जाल्यार जेजू आपल्या शिष्यांक समजयता आसतना वा थंयसर आसलेल्या शास्त्रा फारिझेवांक समजयता आसतना हेंच एक निदर्शन जेजू तांचे मुखार दवरता. कशी एक वावराड्यान धनयाची साखरी केली आनी त्या धनयान त्या साकराक कांय म्हणी म्हणलें गी थँक्यू तुवें बस्तू बरें काम केलां तुवें काम केल्ल्यान म्हाका इतलें बरेंपण जालें असलीं उतरां धनी केदींच वापरिना. बगार धनी त्या वावराक विशांत कितेंच उलोवंक आसना. कित्याक असलें चिंतप जेजू आमचे मुखार दवरचें प्रयत्न करता. आतां जेजू ही ओपार वा ही विशयी लोकांक उलयता आसतना जेजूच्या काळार आसले शास्त्री फारिझेवांचें चिंताप तसलेंच आसलें जाल्ल्यान तें चिंताप सारकें न्ही. तें चिंताप सूख म्हणलें एका रितीची समजणी दिवचें जेजू ह्या उतरां मार्फत प्रयत्न करता. आतां शास्त्री फारिझेव जेजूच्या काळार आसले. ह्या शास्त्री फारिझेवां विशांत आमकां इल्लें तरी कळीत आसा. कित्याक जायते फावटी ह्या शास्त्री फारिझेवांचें चिंताप जेजू मुखार दवरता आसतना आमी इल्लें तरी नियाळ केलां जावंक पुरो. पूण थोडें उगडासाक हाडचें जाल्यार हे शास्त्री फारिझेव जेजूच्या काळार आसले शिकपी लोक शिकपी लोक आनी ताच्या भायर हे एका रितीन त्या समाजेंत धार्मीक मुखेली जावन वावर करनासले रिलिजियस लिडर लायक. आनी ह्या धार्मीक मुखेल्यांनी विशेष करून त्या समाजेंत एक वावर कितें आसलो की म्हळ्यार लोकांक नियमशास्त्र समजोवचें आनी त्या नियमशास्त्रका लोकांनी जियोंक जाय हें चिंताप त्या शास्त्री फारिझेव लोकां वयर घालताले. आनी देखून लोकांनी उपादेश पाळिजे लोकांनी कितें करिजे लोकांनी कितें करी नजो कशें मागणें करिजे कितलें मागणें करिजे खंयच्या वेळार मागणें करिजे हे सगळे नियमावळ शास्त्र फारिझेवांनी लोकांक सांगले. आनी थंयसर सिनागोग आसले. सिनागोगांत थंयसर मोदेंगांत रावून पवित्र पुस्तकाची जाणवाय कितें आसा तें सगळें लोकांक वांटचें तसलें प्रयत्न ते करताले. आनी विशेश करून मोइसेक ते सडीत मान दिताले. देखून पवित्र पुस्तकाची पयली 5 पुस्तकां आसात उत्पत्ती निर्गमन तेंतावन द्वितीनियम म्हणसर ही 5 पुस्तकां वा पंचग्रंथ म्हणटा आमी. ह्या 5 पुस्तकांत नियमावळ कितें आसा त्या नियमावळींक हे सडीत महत्व दिताले. देखून एका रितीन धार्मीक प्रेरण जोडलो हो पंगड तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सडीत आनी सडीत रितीन धार्मीक रितीच्या संगतीक महत्व दिवचे प्रयत्न तो करतालो. पूण अनेका कुशीन हें तांणी केल्लो बरो वावर जाल्यार अनेका कुशीन तांच्या ह्या वावराक लागून तांच्या मोतींत एका रितीचें चिंताप आसलें. चिंताप कितें म्हळ्यार आमी ह्या समाजेंत लोकांक धार्मीक रितीन बरें जिवीत जियोवचें प्रयत्न तांकां सांगून आसा तांकां आमी महत्व दिता तांकां आमी समजयता जाल्यार तशें म्हणटा आसतना आमी एका रितीन देवाचो वावर करता. आमी एका रितीन देवाचो वावर करता आनी हो वावर आमी करता देखून आमकां समाजेंत एक वर्तें स्थानमान जायजे आमकां समाजेंत एक वर्तो गौरव मेळचे असलें चिंताप तांच्या मोतींत आसलें. आनी ताच्या की भायर विशेष करून आमी असलो वावर करता देखून देवाचो वावर करता देखून देव आमचे वयर एका रितीन रीणकार जाता. देव आमचे वयर एका रितीन रीणकार जाता. आमी कितें चिंता आमी देवा वयर रीणकारी आसा
निंगी देवान आमकां दिलां देखून आमी देवा वयर ऋणकारी आसा हे खालतेपणाचे चिंताप पूण शास्त्री फरिजेव हाच्या करेक्ट तद्विरुद्ध आसले म्हळ्यार देव आमचे वयर ऋणकारी जाला आमी तासो वावर करता देखून असले एका चिंतपांत ते वावर करनासता आसतना आनी ते एका रितीन स्थानमान आशेवचे प्रयत्न करता आसतना जेजू तांचे मुखार ही एक उतरां वा ही एक वपार तांचे मुखार दवरन आमी हर एकले देवा मुखार वावराडी आनी ह्या वावराक देवान आमकां थँक्यू म्हणचे म्हणना देवान आमकां विशेष मर्यादा दिचे म्हणना बगार देवान आमकां रसलां आमकां एक जबाबदारी म्हणली ह्या संवसारान दिल्या ती जबाबदारी हांवें आनी तुवें एका वावराड्या बरी करूंक आसा म्हणलें चिंताप स्पश्ट दिवचे खातीर जेजू ही वपार तांचे मुखार दवरता मात्र न्हय ही समजणी तांचे मतींत आसली सूख समजणी सारकी करून घेजे म्हणलें एका रितीन चिंताप जेजू तांकां दिता मोगाच्या इश्टानो कितें संदेश आज आमी आमकां आमच्या म्हज्या आनी तुज्या जिविताक घेवचें ह्या संवसारांत जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें देवान आमकां दिल्लें म्हणयेत आमी कितलोय वावर करूंक पुरो आमी कितले घंटे वावर करूंक पुरो आमी खंयच्याय बऱ्या कंपनींत वा आनी खंय आमी खंयच्याय एका उंचायेच्या स्थानार आसूंक पुरो पूण जर तर देव आमकां आशिर्वादीत घालिना आमच्या जिवितांत आमच्या हातांनी कांयच करूंक जायना एक दाखल्याक सांगचे जाल्यार बरो गादो आसा आमी गाद्यांत बरें माती गोंडोवन बरें हदा करन ताच्या उपरांत बऱ्यांतलो बरो बियाळो हाडून आमी वमताव बऱ्यांतलो बरो ईट घालचे प्रयत्न करता पूण जर तर देव मान करिना त्या गाद्यांत एक तणी किरला ना तशें म्हळ्यार ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका देवान रचलां जें कितें म्हाका आनी तुका दिलां हें सगळें देवाची खाणीक जावन आसा देखून हें सगळें स्विकार केल्ल्या आमी आमच्या जिवितांत जेजू आमकां ह्या संवसारांत एक जबाबदारेचें जिवीत जियोंक आपोवणें दिता ह्या संवसारांत हांव आनी तुमी येता आसतना एक वावर खाण घेवन आयल्या एक जबाबदारी खाण घेवन आयल्या जावंक पुरो हांव येता आसतना देवान म्हाका एक विशेष मणयारी जावन पवित्र सभे खातीर जेजू खातीर वावर करूंक आपोवणें दिलां जावंक पुरो एक समाजाचे लायक मुखेली जावन पवित्र सभेचे लायक मुखेली जावन तुमकां हर एकल्यांक ह्या पवित्र सभेंत एक वावर म्हणलो दिला एका कुटुंबांत एक वावर म्हणलो दिला एका फिरगजेंत एक वावर म्हणलो दिला देखून हो वावर कितें म्हणलें आमी समजूंक जाय आनी तो वावर आमी जबाबदारेन करूंक जाय म्हणलें चिंताप जेजू आमकां समजयता देखून ह्या संवसारांत आमी हर एकली देवाच्या मुखार देवा मुखार आमी सगळीं एका रितीन मनशां आनी सांगतास एका रितीन आमी वावराडी म्हणून आमी समजूंक जाय ही समजली पवित्र पुस्तकांत एक मात्र स्त्री आमी पळोवंक शकयत आनी ती जावन आसा मरी कित्याक लुका सुवांजल अध्याय 1:30 आनी 8 सांगता मरियेची उतरां बोकाल तिकायची हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं हांव सर्वेस्पराची साकर मरियेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना मरियेक एक कसलो स्थानमान पवित्र सभेंत फावो जाता मरिये देवाची आवय ते येतकच मरिये देवाची आवय म्हणलें स्थान तिका फावो जाता जाल्यार मरिये असल्या खंयच्याय चिंतपांत रावना बगार मरियेची उतरां सादारण आनी बोज सोंपी जावन आसात हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं आनी एक व्यक्ती आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी ती जावन आसा बेर्नादेत सुबेरो बेर्नादेत सुबेरो विशयांत आमकां कळीत आसा कित्याक लोर्द शहरांत मरी माय डिस्ट्रिक्ट पडटा आसतना थंयसर आसलेल्या त्या भुरग्यां पैकी ती एकली जावन आसली आनी ही व्यक्ती तिच्या मुखार जिवितांत मुखार वता आसतना तिने एक एकसुरपणाच्या जिविताक वेंग मारली आनी ती संवसारांत वेगळी जावन एक एकसुरपणाचें जिवीत ती जिवन आसली आनी ह्या वेळार एक पत्रकर्त तिका सोदून वेता तिच्या विशयांत तो स्टडी करता ती खंय आसा काले करता म्हळें सगळें सोदून काडन निमाणें बेर्नादेत सुबेरोक तो भेटता आनी भेटता आसतना त्या स्त्री लागीं बेर्नादेत सुबेरो लागीं हो पत्रकर्तो एक अपुरबायचे सवाल विचारता तुका मरी माय डिस्ट्रिक्ट पडल्या जर तूं संवसाराक मुखार येवन रावशी जाल्यार तुका वर्तो स्थानमान फावो जातलो यू विल बी फेमस तुका वर्तें स्थान तुका फावो जातलें तर तूं कित्याक असल्या एकसुरपणाच्या जिवितांत तूं जिवन आसाय आनी तो वळ ती बेर्नादेत सुबेरो भोव अपुरबायची जाप दिता ती म्हणटा सारोण आसा न्ही सारोण आमच्या हर एकल्याच्या घरांत सारोण आसा ह्या सारणीक आमी कितलो मान दिता आमकां गरज आसतना ती वापरता झाडूंक आसा जाल झाडूंक आसा वा घर झाडूंक आसा आमी झाडटा ताचे उपरांत ती सारोण खंय आसता
आमी घरा मुखार सोफार दवरता ना आमी ती व्हरून खंय एका देगेर दवरता आणि ताचे उपरांत आमकां त्या सारणीचो उडास येवंक येताला परत्यान काही मेळ्ळें जाल्यार काही जाडूंक आसा जाल्यार मात्र ताच्या पयलें त्या सारणीचो आमकां उडास येना आनी ती बेर्नादेत सोबेरो म्हणटा हांव देवा मुखार एक सारण आशिल्लें बरें देवान म्हाका ताच्या वावराक वापरल्यार पुरो म्हजे खातीर न्ही बागार सगळें देवाच्या महिमे खातीर मोगाच्या इश्टानो ह्या दोगां जाणांचो एक ल्हानसो निदर्शन म्हज्या आनी तुज्या दोळ्या मुखार आसा ह्या संवसारांत हांव आनी तुमी हर एकले वावराडी ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका देवान एक जबाबदारी दिल्या आनी ही जबाबदारी पाडटा आसतना देवा मुखार हांव आनी तुमी एक विश्वासी साकोर जावंक पावता देवान आमकां थँक्यू म्हण जे म्हणना देवान आमकां जलो घाली जे म्हणना देवान आमकां वयर स्थानार उबारी जे म्हणना कित्याक आमी हर एकले वावराडी आनी जें कितें एका वावराड्यान करूंक आसा तें हांवें आनी तुवें करूंक आसा आयच्या दिसा जेजू ही समजणी आमकां दिवंक आशेता हें येवकारिस्ताचें बलिदान आमच्या काळजांत तें सोमी म्हाका आनी तुकाय एक बरें वावराडी जावंक विश्वासी वावराडी जावंक प्रेरण दिवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया म्हज्या मोगाचेनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके पुलिसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून सालोरे जमनीत तोपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्या समनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचे जिवीत तुका आतां भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळसाव भारुया आमी ते सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कांत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा देखून सर्गेच्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती प्रेतुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गे तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता तुका जय सर्गे तुका जय जय सर्गे तुका जय जय बापा करोस्त पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराची ही रगत, पातकांचे वखसाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वार उरतले, हे म्हज्या उगडासा करात. बावडत सोगट परगटुया. जेजू मेरो, जेजू जिवंत झाला, जेजू नव्याने करू. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिवित सोंड आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुका अर्गां बलिदान भेटोवंक आम्हा सुमेस्तांक तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सिंतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाक, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापाक, सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर, तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोल फळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावं हांगासर नव्यान आयिल्ल्या सुमेस्तांची आमकां मरे देवाचे माये सांगती भगेन जुजे तिचो पोती, भगेन सांत फ्रांसीस, सांत क्लारा, सांत लॉरेन्स तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. सुमयान समकांश केलेले मागणे आम्ही संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशीच आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतावन पिडेशिरेतावन सदांच आमकां राखून वर. ह्या जिवितांत समाधान संतोष सदांच आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका, पूण आमच्या समेस्तांच्या भवार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगांत सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जिवन क्रिस्ताचे शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर.
देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी आतां संक वता ती आमचेर जडटनी कास तरेन जावं जका कोतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वकाच. मोगचनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आमकां आपुणे लाभला. आमी सर्व सुवागी सुमया तुवें जे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत कांस आसनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं सालोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलोपाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनित भक्तलांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवान. आमेन. दयकन बसा. नवेन करया. भाव भयणो, आज मंगळाराचो दीस. हांगासर आमच्या नव्यानाचो दीस. तुमी हांगासर व्हडा भक्तीन सालोरेन्साच्या
नोवेनाक येतात तुमकां सकट बरें जावं दी तुमचे ते समाचारी जावं दी म्हणून आमी मागता तुमी जाणात आमचे इगर्ज रिपेरीचें काम सुरू केलां देखून हांगासर आमी हॉलांत नोवेन करता मंगळाराचें मीस थोडो तेम थंयच आसतलें ते मीस हांगासर आमी शिफ्ट करूंक पडटलें थोडे तुमी सुदारशितात म्हणपाक येता हांगासर येवंक थोड्यांक लेकर्स जातात तुमी ते शिंतावन येतल्यांनी डायरेक्ट हांगा हॉलाक येवचें आनी सकयल्यान येतल्यांनी ह्या रोडांतल्यान आयल्यार बरें आनी तितली चडणी ना तुमकां थंयसर मोसडणी आसा देखून तुमी सुदारशितात चिंता थोडो तेंप आमी एडजस्ट करया सॅक्रिफायस करया आनी आमच्या इगर्जेचें काम बेगीन पंथा पावोवंक मागया आज भक्तीपण चलयल्लो पात्राप जावन आसा फादर रोशन देखुना गांवांत ते पुत्तूरचे विविध फ्रिगेजींनी सेवा दिल्या उपरांत आतां DCच्या युवा संचालनाचे डिरेक्टर जावन ते सेवा दितात काश्यान वस्ती करून थंयसरी गवळी वार दिवन आसात तांच्या ह्या युवा विद्यार्थीच्या सेवेंत तांकां आमी बरें मागता हाच्या पयलें ते हांगासर आयल्यात आनी फुडें ते येतले आज हांगासर येवन सुरवेर आराधन करून मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव पुवेचो प्रसंग दिवन आतां क्रेक आमकां रिलिकेचें बेसांव मिसाचे आशिर्वाद आमकां दितले तुमचे समेस्त तांचे नवी पदरोशन स्वामी उपकार बावडटा आनी ताच्या मिसांव वावरात तो युवा याजाक युवा विद्यार्थीचो डिरेक्टर जावन आसा ताका सर बरें मागता थँक्यू फादर रोशन फॉर कमिंग हियर अँड कंडक्टींग टुडेज नोवेना हांगासर आमकां रियेका कुमसाराक आमी पाद्रापार एक पेश केलें फादर फ्रेडरिक रोड्रिगस ताचे लेखणी नांव ब्रदर जुनिफर म्हणून मस्त बूक ताणें बरयल्यात हांगासर ते अरियेका मंगळार येतले ते या कोणी दुसरे याजाक हांगासर आसतले मस्त जाणें आमकां कुमसार जावंक आसा फादर म्हणलें 10 वरार ते हांगासर हजर आसतले कुमसारांक देखून तुमी 10 वरार आयल्यार पाद्राप तुमकां कुमसाराक मेळटा आराधनाच्या वेळारय कुमसाराची वेवस्था करता आमी थंयसर भितर कुमसार आयकूंक पाद्राप आसतलो तुमी येवयेत बरें सुटावे कुमसार जावयेत आत्मीक जिणी उर्जीत करयेत आनी नोवेनान आनी मिसाच्या बलिदानान भाग घेवयेत पाद्रापासोय हांव उपकार बावडटां तांचे सेवेचोय हांव आभार मानतां आयची अर्गां पटोवणी तशेंच त्या सामा वाचून सांगता अर्गां पाटयल्यांत एकल्याचो बाण तेर बऱ्या रितीन जावन भलायकी बरीत भुरग्याक जिल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ले पासत अर्गां दितात एकल्याचें काम परमनंट जाल्ल्या पासत अर्गां दितात परगांवांत एक जाण युवक विजिटींग विजार आसले ते कांय जाणांक कामाचे ऑफर लेटर आयलां देवाक अर्गां दितात एकल्याक मतीक समाधान मेळ्ळे पासून देवाक अर्गां दितात दोगां जाणांक ताणें आशिल्लो बरो फुडार मेळ्ळे पासून देवाक अर्गां दिता एकल्याचें काजार कांयच वीक नासतना बऱ्या रितीन जालां सगळें कुटाम देवाक अर्गां दिता दोगां मतीक समाधान मेळ्ळे पासून अर्गां दितात एकल्याक कॅनडा वचोंक विजा आयिल्ले पासून देवाक अर्गां दितात दोगां जाणांक तांच्या कामांत बढती प्रमोशन मेळ्ळे पासून देवाक अर्गां दितात एकल्याक ताचें रिटायर्ड जाल्लें पेन्शन पास जावंक नासलें तें पेन्शन पास हांगासर मागल्या उपरांत देवाक अर्गां दितात दोगां जाणांक तांणी आशिल्लें बरें काम मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात एकल्याक सेरीक जाल्यार देवाक अर्गां दितात एकल्याचें लोन फारीक करून ताका तांक मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात एकल्याच्या फ्लॅटाक बरी बऱ्याची पार्टी आयिल्ले पासून देवाक अर्गां दितात हांगासर तुमी जायतीं अर्गां पटोवन येयलीं आयकलीं आमच्या जिणेंत देवान जायतें बरेंपण केलां देवाक आमी अर्गां दिवया देवाक अर्गां दिवचें स्तुती दिवचें आमचें कर्तव्य जावन आसा थोडो वेळ ताची स्तुती करया गी आमचे हात उबारया आनी हांव थोडे अर्गां उलय तुमकां शिकयता म्हजे उपरांत तुमी रिपीट करा अर्गां तुका सुमयान जेजू मोकळाप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू मोकळा सुमयान जेजू आमच्या जिणेंत सा लॉरेन्साच्या भक्तिकांच्या जिणेंत आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांनी तुवें जायतें बरेंपण केलाय आमकां बरी भलायकी दिल्याय मतीक समाधान दिलाय ह्या सर बऱ्यापणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका जेजू मोकळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां जेजू मोकळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू Jesu,
Avoglatita Jesu, Avoglatita Jesu, Avoglatita Jesu, Moja Karda, Avoglatita Jesu, Avoglatita Jesu, Avoglatita Jesu Karda. आयची ते सवा एकल्याचे BP शुगर नॉर्मल येवचे बसोत मागणें विचारलां एकल्याक एका भुरग्याक ताप येता खिदाळाई तो गुण जावंक ताच्या आवयन मागोवंक विचारलां एकल्या कंपनींत इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाठी मेळचे बसोत मागता एकल्याची पाट दूख आनी पॅंकाट दूख आसलें गुण जावचे खातीर मागता एकल्याच्या जाग्याची केज बऱ्या रितीन इत्यार्थ जावचे बसोत मागता तेगांक बऱ्यो सोयरीक्यो फौज जावचे बसोत तेगांक बरें काम मेळचें बसोत चौगांक बरी भलायकी मेळचे बसोत दोगांचो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावचे बसोत दोगांचे लोन फारीक करून ताका तांक मेळचे बसोत चौगां जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावचे बसोत दोगां प्रायवंतांक बरी भलायकी मेळचे बसोत एकल्या मतीक समाधान मेळचे बसोत एका कुटुंबाच्या भुरग्यांनी बरें घाण शिकचे बसोत दोगां जाणांक ताणें आशिल्लो बरो फुडार मेळचे बसोत एकल्याक ताच्या मना संगडे एक बरें काम मेळचे बसोत परगांवंत आसल्या एका भवाक ताच्या कामाचे रगले निवारण थंयसर समाधान ताका येवचें बसोत त्या खातीर रीण फारीक करून तांकां तांक मेळचें बसोत एकल्यान प्रायवेट सोसायटीन गेल्ले पयशे ते सोसायटीचे समस्ये परिहार जावन ताका पयशे पाटी मेळचे बसोत दोगां जाणांक तांच्या विशेष तेसां बसोत मागतात हांगासर आमच्या सालोर्सच्या पांयांतल्या पडयलीं तेसां मातर थोड्यांनी प्रत्येक तीन मागा पाद म्हूण सांगलां फ्रांसीस कुटिना बऱ्या भलायकी बसोत मागणें विचारता निकिता प्रत्येक तेसां जारी जावचे बसोत मागणें विचारता वेल्मा हायपर थायरॉयड पिडा आसा हायपर थायरॉयड ग्लँड गुण जावचे बसोत मागता सेलीन कुटुंबाचेर आयिल्लीं सर विघ्नां समस्या परिहार जावचो मागणें विचारता वेल्मा ग्रेस हांकां बरी सैरीक मेळचे बसोत जॅनेट वास पाट आनी पॅंकाट गुण जावचे बसोत आश्विन पाट गुण जावचे बसोत सेवरीन भुरग्यांक तशेंच घरांत बरी भलायकी मेळचे बसोत तशेंच सावियो ताका ताची पिडा संपूर्ण गुण जावचे बसोत डायना ताच्या कुटुंबाच्या सक्कर तेसां बसोत मागता बॉम्बे तानिकली तिच्या धुवेक बरी सैरीक मेळोवंक मागणें विचारता सिसिलिया तिच्या सर तेसां बसोत मागोवंक विचारता एकल्याक ताणें आशिल्लें सगळें जिणेंत मेळचें बसोत मागणें विचारता भाऊ बहिणो मस्त तेसां मागता तुमी आयकता थोडी प्रत्येक रितीन मागणें विचारतात आमी येतो येना घेता आसतना खंयचे खंयचे एक तेसां म्हण येता आमच्या तेसां वचून उडास काडया कितें आमची गरज अजून ती आमकां मेळोवंक ना म्हाका तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें म्हूण सुमयान बसवणी केल्या आमची वस्त आमची संगत आमकां मेळटा वरेक आमी निरंतर मागा जाय म्हूण जेजू आमकां सांगता सक्कड आमची मागणी सुमयाक भेटोवन दिवया कशें आमी देवा गर्गान येयलीं तशेंच आमचे गरजोय श्रेस्प्रा देवा समोर उबरया आतां उबारया आनी म्हणया सुमयान जेजू आतां आमी आयकल्लीं आमच्या भाव भयणीची इसर ते सवा तांच्यो गरजो तांची बेजाराय तांचे दूख तांचे समस्ये तुका समर्पण दिता ह्या ते सवा सांगता आयच्या दिसा आमी हाडून आयिल्लीं आमची ते सवा आमचे कश्ट आमी तुका सांगता सुमयान जेजू तुजी खुशी वयतर आमचे ते सवा जारी कर आमचे कश्ट परिहार कर आमी मागले आमकां फोव कर आमचे पिडा गुण कर आमच्या मतीक समाधान दी आमच्या कुडीक भलायकी दी आमच्या घरान संतोष दी आमकां बरें कर आमकां गुण कर आमकां आपोट जेजू सुमयान जेजू आमच्या घरा ये जेजू आमच्या घरा राव जेजू आमकां तूं जाय जेजू अर्गां तुका जेजू होगळाक तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू ये मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा ये मागणी करता तुका दिमिगा लोकलची दिमिगाला सालोर नवेन करूया
सालोरेसा लागी मागणे सकळ सांगता मागया ये जैते वन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवक आणि मार्तिरा वरते पाती नेने बरोवशन आम्ही तुझे जसे आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना ऐक आणि तुझ्या जिने बरी आमची जिने आम्ही रूपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आणि पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा ते आमचो बवार्थ सडय आमच्या सालत्या जिवनांत बवार्थ विरोधींच्या सर ताळणेचे जैत व्हरूंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो बवार्थ दृढ करूंक आमकां बरें म्हण दी दुबळ्यातय पिडेस्तांतय गतदानांतल्यान उदार जावंक आनी तांच्या गरजांत पावोवंक आमकां दया कर पवित्र करिस्तातय आणि मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर कुर्सारकलेल्या जेजूसान आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा बसत वावरूंक आमकां बोळ दी आमच्या सोरी वाजनांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले कबे आनी महान शिल्पी जावं तुजो आदार पटय क्रिस्तावाक आणि बवातान शिळिल्यांक सर्गीस उजवाड आणि देवाची ओळख मेळय शिकर बवार्थपरमणे करी क्रिस्तांव जिणी जियो आनी बागी मोन मरून तुजे समीर देवाक उगोळचो आमकां फौजो जगतीर आमचे देवा लागीं विनंती कर म्हणून मागता अर्थान पिडेस्तांगेर मागचो वेळ कोणी पिडेस्तान तुमचे मागण्या विचारला जाल्यार उडाच काडा एका कॅन्सर पिडेस्तान प्रत्येक दी म्हजे लागीं मागोवंक विचारला तसो आमी उडाच काडया बॉम्बेतून एक 6 म्हणलो भाव ताचें ऑपरेशन आसा तें बऱ्या रितीन जावंक देवा लागीं मागया ह्या घडी आस्पत्रेनी आश्रमांनी मस्तू जाण आसात ICUंत आसात मरणाच्या तणीर आसात जायतीं जाणांक घरचीं रडोवन आसात ह्या सकयल पिडेसान उडाच काडया आमची पिडा आमच्या मतीक हाडया कसल्या पिडेन आमी आसात तर सगळी पिडा आमी जेजूच्या गुणकचे सक्तेक समर्पण दिवया जेजू श्रेष्ठ वैज म्हणून मानून घेवया आनी ताची सहायता मागया आतां पिडेस्तां खातीर ह्या जाग प्रत्येक मागणें करता Somiace noviam sodan, ताने रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस por तुमचे सोबे आसूं, तुमच्याय सवे आसूं सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडे कश्टांक नडसलेंक सापडलेल्या थंय तुझ्या काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुझ्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच परी तुझ्या सेवका सोलोरेसान आपल्या जिणी आनी मरणान जायत्या जपा करून ती सुमोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताच्या विनवणेन आमचो बवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कस्तांतले विघ्नांतल्यान वारांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजे कशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आतां रेलिकेचो आशिर्वाद आनी मिसाचें बलिदान सांगता मिसाच्या आशिर्वाद सांगता घेवया सर्वेस por तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार उबी रावया आमी आमच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या पयलें भाव बहिणो आमच्या शतमानोत्सव स्मारक योजना सुफळ जावंक आमी आमच्या घरान एक मागणें करचें आसा ह्या मागण्याक तुमकां हांव आपोवणें दिता ह्या मागण्या हांगासर म्हणटा आसतना हात जोडून भक्तीपणी तुमी मागा मौनपणी तुमी मागयेत ताच्या उपरांत जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागता हांव शतमानोत्सव स्मारक योजना सुफळ जावं मागणें सर्गींच्या मोगाळीन काकुलदारा बापा सालोरेसा समर्पीत केल्ल्या बंदेल फिरगस कुटुंबां जियोचे भाग तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्घां दिता हांव ही फिरगस स्थापन जावन 100 वर्सां आमच्या ह्या बागी संदर्भार आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबाचेर वतिल्ल्या सर बेसांवा खातीर आमी तुका दिन मागता हांव आमच्या फिरगस शतमानोत्सवाच्या बागी सुवाळ्यार आमी मांडून हाडलेली सर योजना तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण दिता हांव प्रत्येक जावन आमी हातीन धरिल्लें आमचें देव मंदिर नवीकृत करचें येवजण तूं सुपंता पावय म्हूण आमी मागता हांव सर्वेस परगर बांदिनांतर वावरड आनी वावरचें व्यर्थ म्हणल्यार किर्तनाच्या उतरा प्रमाणे तुजे वेणे आमी देव मंदिर बांदूंक शकना हांव आमकां हें देव मंदिर नवीकृत करचें भाग फावो कर ह्या कामाक सर फिरगस घरांनी हाताक हात दिवन वावरीशें कर जो हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोग असो जाता ह्या योजनाक बऱ्या मनाचें आनी उदार काळजाचें दान हें आमकां फावो कर जो उदार मनान दिता ताका सरेस फरग्रेस्त करता येदोळ म्हणसर दान दिल्ल्यांचेर ह्या फुडें दान दितेल्यांचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां वत आनी 100 वांट्यांनी तांकां पाठीं दी तांची ते सामान जारी कर आमचो भावार्थ घट कर
देवाच्या पेल्याच्या मोगान आमकां तीर कर आमची कुटुंबां बगेवंत कर आमीच एक देव मंदिर जावन सदांच तुज्या राजांत जिवंक आमकां फोव कर आमचें फिरगस कुटाम आनी आमची चड योजना तुका समर्पण दिता हांव आनी तुज्याच आदाराचेर पातयेवन आमी फुडें सरता हांव तूंच आमकां राख आनी सांबाळ आमची चड योजना तूं सुफळ कर आमच्या फिरगेचो शतमहोत्सव संभ्रमान आचरण करचें भाग आमकां फोव कर हे मागणी आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी जो जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक सालो रेसा आमच्या पात्रोन संता आमा बसत विनाती कर आयचे जेवणाचे प्रधान पोशाख जावन आसात एंड्रिया डिसोजा सान लॉरेन्स वाडो ताका मेळिल्ल्या विशेष उपकारां खातीर ताचे शिका बऱ्या रितीन जाल्ले खातीर देवा गर्गांत दिवन ताणें जेवण दिलां एंड्रियाचेर ताच्या सगळ्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा आतां ह्या जेवणाचेर आनी आमीचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया मरयेचे सुतीगन आमोरी म्हणया समियेच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली नमान मरियक पेमरुले समुद्रचे संगता श्रेमिता तुम सदैवन सदैवी फॉल तुझे खुशीचे एंजिजो बगींती बरी देवाचमी मपपिया खाते विनती कर आता आमच्या मनाच्या वडारा आपले समेची साकर तुझे सप्ता परमणे म्हणजे ते इंसाव नमान मरियक पेमरुले समुद्रचे संगता श्रेमिता तुम सदैवन सदैवी फॉल तुझे खुशीचे एंजिजो बगींती बरी देवाचमी अपिया खाते विनती कर आता आमच्या मनाच्या वडारा मे आणि देव सपुत्र मुनी सलो आमच्या मदेचेलो नमान मरियक पेमरुले समुद्रचे संगता श्रेमिता तुम सदैवन सदैवी फॉल तुझे खुशीचे बगींती बरी देवाचमी अपिया खाते विनती कर आता आमच्या मनाच्या वडारा आणि भगवंती देवाची महिमा पसंत विनंती ख्रिस्ताच्या कर बसण्याक आमी पावस जावचे खातीर मागया येसू मिया बडव्यान बरी खबर दिलेवरी तुझ्या पुतान क्रिस्तान शपथ घेतलेल्या मिळणाऱ्या ताच्या कष्टाने कुसरे ताच्या जीवन भजनात आम्ही पावसे तुझे कृपा आमच्या दसकरी होत महिमा ताऊन त्या श्री महिमा बापा गण पुता गण पवित्र जसवादी तशी सतानी सुद्धा महिमा बापा गण पुता गण पवित्र महिमा बापा गण पुता गण पवित्र देवा गेल्या बडव्या म्हणजे रचना सृजी दे मग दलाई तुझ्या ताबेन म्हणजे मोत जोडाय मग राख संभाळ सलय आमेन सस्तांचा विश्वदी तंकाय येसुमिया निरंतरी प्रकार तुझा जिरपंकाई समाधान शिकवित आमेन प्रार्थना श्रीगिंच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा खातीर आमी तुका अर्घ दिता आमकां ह्या बंदेल फिरगस कुटुंबांत तुवें जियोंक फोव केला तुका आमी दिन वाजता हांगासर म्हणजे सर भक्तिकां खातीर आमी मागता व्हडा पातयेन न्ही हांगासर येतात आमचे देव मंदिर विकृत करचें काम आमी फोव केलां आमी सुरू केलां हें आमकां पंथा पावंक आदार दिवन आमी मागता आयच्या नव्याच्या वेळार तुजें उतार आमी आयकलें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सेवली मेघ रितीन आमी दादोस जाल्या तुका आमी अर्घ दिता आतां आमच्या कुडीच्या खणाक आमी येता हें जेवण आमकां स्पॉन्सर केलां एंड्रिया डिसोजा ताचेर ताच्या कुटुंबाच्या सर संदेचेर तुजें बेसा मागल ह्या पुणतळाक आमची योजना फुलनी पाकळी दान दितल्या सर दानीचेर तुजें जुबम्मा आशिर्वादा वत 100 वांट्यांनी तांकां पाठी दी तांची तेसां जारी कर आयचे दिसा आमी आमचें जेवण तूं पवित्र कर आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान सांबाळ जेवणाचेर आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल तूं जियेतान रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन बगेन कुर्सीची करवे निवार आमकां सांदस मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन